नमस्कार तुमकां ह्या पत्रकार परिशदेक ही खास पत्रकार परिशद आम्ही आपयला कित्याक जे स्मार्ट मीटर आनीक लायटीची म्हळ्यार विजेची जी भरमसाट बिल येतात लोकांक ताजे बाबतीत एक म्हायती करून दिवपाक प्रॉब्लेम खंय आसा तो संपूर्ण गोंयकारांक कळपा खातीर आनीक सरकारा कडेन मागपाक की हाजेर कितें तरी उपाय कर म्हण म्हाका दिसता चड करून स्मार्ट ह्या उतराचीच आमकां एलर्जी आहा गोंयकाराक. हाजे पयलीं पणजी स्मार्ट सिटी करपाक गेल्ले आनीक जवळ जवळ 2 वर्सां पणजेकारांनी जो धूल खाला 2-3 वर्सां पणजेकारांनी जो धूल खाला पणजेंत इतले प्रॉब्लेम जाला लोकांक मरण सुद्दां आयला त्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टा भितर. आतां हे स्मार्ट मिटराची एक शक्कल हांच्यांनी लडयली. आतां हातूंत भितर स्मार्टनेस कसली आसा ह्या स्मार्ट मिटरा भितर ती आमकां कळना कित्याक एकादे दुसरो कितें तरी तातूंत भितर हेतू आसतलो हे स्मार्ट मिटर हाडपा भितर हो क्लियर कट दिसता की लोकांचो विजेचो लोड इलेक्ट्रिसिटीचो लोड आनी हे सगळे पळोवन बिल येवचे हाजी पेक्षा दुसरो वेगळो कितें तरी हेतू आसतलो हे क्लियर कट जाता. बिकॉज जवळ जवळ 900 कोटी रुपयाचे हे कंत्राट. सो 900 कोटी रुपयाचे कंत्राट म्हणटकीर सगळे जाण आता सुज्ञा सदीक सांगणे येना लगे म्हणटा तुझे की हातूंत भितर मोठ्या प्रमाणात कितें तरी घबाड आसपाक शकता. सो ह्या दोन्ही विशयाचेर आमचे दिलीप प्रभुदेसाय आमचे पक्षाचे उपाध्यक्ष जो स्वता इंजिनियर आनी जाका इलेक्ट्रिसिटी हेतूंत भितरले बरें ज्ञान आसा तो तुमचे कडेन बातचीत करतलो. गुड इवनिंग. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आहा ती इट्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हालींच्या तेंपार हॅज बीन इन द न्यूज एज युजल अँड एज युजल फॉर द रॉंग रिजन्स. हो सरकार जो आसा बीजेपीचो सरकार जो आज आसा गोंयचो ताजी स्कॅम्स आनी ताजी बाकी इश्यूज जर पळयले जे लोकांक बादतात इतले आसा की प्रत्येक दीस सुद्दां एक स्कॅम किंवा एक इश्यू घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता दीस पावपाना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेच वाटेर आहा इंडिपेंडंटली. पूण आज आमी बाकीचे इश्यूज जे कितलेशे करप्शनाचे आसा सबस्टँडर्ड कामाचे आसा ते सगळे इश्यूज घेता. आज एक 2च इश्यू आमी घेतात आनी ते म्हणजे एक जी भरमसाट बिलां वाड जाल्या आनी दुसरे स्मार्ट मिटर्स. पयले आता इश्यू ऑफ बिल्स. ही बिल जी लास्ट 7-8 महिने म्हळ्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्यान आता मे पर्यंत जी बिलां आयल्या ती वाडत आसत. प्रत्येक म्हयन्याचे बिल पयल्या म्हयन्या बिला पेक्षा चड येता. ताचे कारण 4 आसा. पयले कारण म्हणटा ते 30 सप्टेंबराक जे पळय टॅरिफ ऑर्डर JERCन ऑर्डर जी पास केल्ली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 ऑक्टोबर 25. This order was in response to the petition by electricity department. JERCन स्वतः जाऊन टॅरिफ वाडोवना. आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पेटिशन केलें की टॅरिफ वाडोवपा जाय म्हणून. ते खातीर JERCन हियरिंग करून मागीर वाडयला. आतां हे पेटिशन जे केल्लें तुमकां याद आसतली तेन्ना गोंयचे जवळ जवळ प्रत्येक मनशाने ऑपोज केलें. एंटायर पॉलिटिकल ऑपोजिशन हॅड ऑपोज दिस. पूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी सरकार लोकांले आयकनासतना हे पेटिशन मुखार व्हेलें. ऑर्डर घेतली JERC कडल्यान आनी तेन्ना जेन्ना आमी सांगताले की हाजी दर वाड प्रत्येक वर्सा 10 ते 15% तेन्ना ताणें आमकां पिशा काडल्यान सांगलें की 4% कितें तरी फिगर घेतिल्लो. आज कळून चुकता की ते उलयताले ते फट उलयताले. तूं खंयचेय बारीक सामान्य मनशा वचून तुम्ही विचारले की 4%च दरवाड जाले का म्हणून तो सांगतो तुमकां की डबल जालो बिल डबल जाले. इतली बिल वाडल्या की लोकांच्या मनां इलेक्ट्रिसिटीच नाका लायटच नाका अशें जालां. हांवें पळयल्यार ज्याका 1,000 बिल येताले तागेले 2,000 सकयल कशें येना लास्ट 3-4 महिने. आजच म्हाका एक फावट सांगतालो आपल्याक 3,000 बिल येताले ह्या फावटी 11,000 आयले. हाची कारण कितें? जस्ट सीएम खंय तरी एक तोंडांनी एक सांगता की आमी ते विड्रॉ करतले. दिस इज नॉट इनफ. कारण सोदून काडपाक जाय आनी जो हे हाका जबाबदार आहा ताजेर एक्शन जावपाक जाय. जाल्यार बिल डबल जाल्या
आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पेटिशना भितरच एक टेबल आहा जे दाखयता की फक्त 4 वर्सांत बिलां 22% वाडटली म्हणून. सो 4% म्हणून कोण रे आमकां सांगतालो तो फट उलयतालो, तो स्वता बरयता 22% वाडटले म्हणून. आणि ही पळय जी प्रवृत्ती आहा की सामान्य गोंयकारांक फटयत वचपाची, ही प्रवृत्ती खातीर आमकां दुख्ख जाता. गोंयकार फटवता आनी आमकां दुख्ख जाता आनी गोंयकारांक क्लॅरिटी ना. कित्याक आयचे सरकार जे आसा ते एक तर करप्ट आसाच, पूण ताची ट्रान्सपरन्सी झिरो. बाबा हे पिटिशन कित्या खातीर घाल्लें दरवाडीचें, हे पेटिशनाची ऑर्डर येतना पेटिशनरान JRC मुखार कितें मांडलें हें कोणाकच खबर ना. तर ही लूट जी चल्ल्या, ह्या लुटेची कारणां कितें आसपाक शकतात हें पयलीं आमी पळोवपाक जाय. एक कारण म्हणटा तें व्हेरी सिंपल, लोकां कडल्यान पयशे काडपाचे, लोकांच्या बॉल्सांतले पयशे बाय वे ऑफ टॅरिफ हायक काडपाचे, ह्या पयशांची भरपूर कामां करपाची जी आतां चल्ल्या ती. कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट काडल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. सद्या तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक फारीक करपाक पयशे ना, तर हे पयशे येतले. आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्ट काडटा तुमी सगळे जाणां की हाजे अमूक 15%, 20% कोणा तरी बॉल्सां वतात. सो बेसिकली सामान्य मनशांतल्या बॉल्सांतले पयशे काडपाचे आनी मिनिस्टर आनी रुलींग पॉलिटिशनां बॉल्सांतले पयशे वचपाचे. हे करपाची ही एक टॅरिफ हायक म्हणटा ती एक लिगल पद्दत. दुसरें कारण जे आसपाक शकता दॅट इज इवन मोर डेंजरस. डिस्ट्रिब्युशन कंपनीज ज्यो आसा, म्हणजे ज्यो कंपनी किंवा एजन्सी लोकांची घरांचे वीज पावयतात, त्यो व्हडले व्हडले शहरांनी आज ज्यो गव्हर्मेंटाच आशिल्ल्यो, गव्हर्मेंट ओन्ड आशिल्ल्यो, त्यो कॉर्पोरेटाक दिवपाची तयारी चल्ल्या. खूब कडेन दिल्यात आनी प्रत्येक कडेन सफर जाला तो सामान्य मनीस. सो आतां अशें दिसता की जे जे पळय अनपॉप्युलर स्टेप्स आसात, स्मार्ट मिटर म्हणया, टॅरिफ हायक आनी कितें असले आनी कितलेशे आसतले जे फक्त लोकांचेर बर्डन जाता, ते सरकारा कडेन ह्यो एजन्सी आसतना करप, सो दॅट ऑब्जेक्शन कमी येतात. आनी एक हे सगळे जाग्यार पडले की अळंग काडून हे प्रायवेटाक दिवप. सो मलय कोण घातलो, प्रायवेट कंट्री. आमचे कडेन अनफॉर्च्युनेटली ह्या देशांत 2च प्रायवेट कंपनी आहात. सो तातूंत भितरली एक कंपनी ती दिवपाची सगळी तयारी चल्ली काय कितें हो दुबाव मारतात. कित्याक इतली सगळे सरकार कशी करपाक शकता, इतलो लोकांक त्रास कशे करपाक शकता, हो एक प्रश्न आसा. तर आतां 4 कारणां कडेन परत येवया. एक म्हणटा हांवें सांगलें तशें ऑक्टोबर 25च्यान 1 ऑक्टोबरच्यान जी टॅरिफ इन्क्रीज जाली ती, ताचे बरोबर तेन्नाच फॉर द फर्स्ट टायम इन गोवाज हिस्ट्री टॅरिफ म्हणटा ते 4 वर्सांचे एकदम ठरयले. प्रत्येक पेटिशन हाजे पयलीं आसता ते 1 वर्स आसतालें, तेच वर्स 4 वर्सांचे ठरयले. सो तेच पेटिशनाक तेच ऑर्डरीक 1 एप्रील 26 साकून जे पळय दरवाड जावपाक आशिल्ली ती लागली. आतां 1 एप्रीलची दरवाड आमच्या मतान ही फक्त स्मार्ट मिटर घेवपा खातीर. कित्याक ताचे भितर जे सपोर्टींग डॉक्युमेंट आहा तातूंत 27-28 79.5 crores दवरले स्मार्ट मिटर घेवपा. आनी 28-29 105-106 कोटी दवरल्या आनी स्मार्ट मिटर घेवपाक. आनी 29-30 ते आनी 106 कोटी दवरल्या स्मार्ट मिटर घेवपाक. सो हे स्मार्ट मिटर घेवपाक पयशे लोकांचे आनी मलय कोण घातलो मागीर आमकां खबर ना. पूण हे स्मार्ट मिटर घेवपाची इतली हांकां इतली कीन कितें स्मार्ट मिटर घेवपाक, हो एक प्रश्न जो मुखार आमी पळयतले. दुसरें कारण म्हणटा तें एक नवीनच, तुम्ही जर पळयलें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर एक नवीनच पिनल चार्जीस फुडें येतात. आनी लोकांक जर विचारलें तर प्रत्येक कोणाक 10,000 अशे पिनल चार्जीस फुडें एड जाता आनी बिलाचेर ताचें कसलेंच एक्सप्लेनेशन ना. आतां हे पिनल चार्जीस कसले, तर पिनल चार्जीसाक संबंध टॅरिफ ऑर्डर जर पळयली जी JRCन ऑर्डर पास केल्या तातूंत खंयच पिनल चार्ज हे शब्दच ना. सो जर टॅरिफ ऑर्डराक पिनल चार्ज म्हणून ना जाल्यार बिलार पिनल चार्ज घालप हें इल्लीगल. सो सामकी सुरवातच अशी की पिनल चार्ज इज एन इल्लीगल चार्ज एंड दॅट इज वाय इट हॅज टू बी इमिजिएटली विथड्रॉन. फाटले लोकांनी पयशे फारीक केल्या, कोणाक बिल घाल्या ते सगळे पिनल चार्ज निवड जावपाक जाय.
तर हे पिनल चार्ज कसले आशिल्ले ते तर इट इज इलिगॅलिटी मल्टिप्लायड. पिनल चार्ज ताचे म्हणणे आहा की जेन्ना आमी टॅरिफ हे पळयले तातूंत एक सेक्शन आशिल्लें एलटी टॅरिफाक की इफ द रिकॉर्डेड मॅक्सिमम डिमांड इज ग्रेटर देन द कॉन्ट्रॅक्टेड डिमांड, एक्सेस डिमांड शेल बी बिल्ड एट डबल द नॉर्मल रेट. ही एक लायन आहा. आतां हाजो अर्थ कितें? सामान्य मनशाक हो अर्थ समजुचोच ना, हो टेक्निकल. तर एक डिमांड म्हूण आसता, जो डिमांड आमच्या गोंयांत फक्त हाय टेन्शन कंज्युमर्स, एक्स्ट्रा हाय टेन्शन कंज्युमर्स, व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी ज्यो आसतात तांकां लागता. आणि ते हे इश्यू सॉल्व करपाक शकता कित्याक तांचे कडेन इंजिनियर आसतात, तांचे कडेन स्वताची इलेक्ट्रिशनाक टीम आसता. सो हे टेक्निकल मॅटर जो आसा तो तांकां समजता. सादें ल्हान दुकान जे चलयतात, ल्हान धंदो जालेलो आसा, ते हे मॅटर समजुपाकच शकना. त्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चार्ज करप ते फारीक करप अशें हे जाता, टेंडन्सी जाता. पूण हातूंतय बी पिनल चार्ज म्हणून खंयच ना. सो पिनल चार्ज इज इलिगल. सेकंड थिंग इज पिनल चार्ज म्हणजे कितें की तुमचो डिमांड जर एक 10 किलोवॉट आसा आणि जो मिटर तुमची घरां बसयल्ला किंवा तुमच्या दुकानार बसयल्ला ताजेर जर एक डिमांड म्हणून फॅक्टर आहा, तो डिमांड जर 20 म्हणून आयलो जाल्यार तुवें 10 KVA एक्स्ट्रा यूज केला, एक्स्ट्रा लोड यूज केला. ते एक्स्ट्रा लोडाचेर तुका पेनल्टी पडटली आणि ते एक्स्ट्रा लोड आसतना जितली पळय तुमी युनिट वापरता ते डबल रेटीन जातले असो हो क्लॉज. आतां हो क्लॉज जर इम्प्लिमेंट करपाक जाय जाल्यार स्मार्ट मिटर आसता. कित्याक स्मार्ट मिटरच सांगपाक शकता की बाबा तो लोड तुमी केन्ना वापरलो, कितले वरां खातीर वापरलो आनी त्या वरांक ते डबल कित्याक चार्ज करप. स्मार्ट मिटर ना जाल्यार शक्य ना. सादी पळय मिटर आसात आनी हे शक्य ना. आनी त्या खातीर आमचे डिपार्टमेंट सध्या एक आर्बिट्ररी कितें तरी आपले एक फॉर्म्युला काडला आनी तो फॉर्म्युला ते वापरतात. आनी ह्या फॉर्म्युलांतल्यान डिपार्टमेंटाक नुकसान जायना, डिपार्टमेंटाक डबलीन टिबलीन फायदो जाता, लोकांक नुकसान जाता. सो ही इल्लिगल जे चार्ज आहा ते इल्लिगल चार्जा खातीरच ही बिलां डबल टिबल जाल्यार ती फक्त पिनल चार्जा खातीर. चवथें कारण जें आसा तें KVAH बिलिंग म्हणटात. आतां परत व्हेरी टेक्निकल. इतली वर्सां आमी KWH म्हणटा तो युनिट वापरताले डिपार्टमेंट आनी त्या प्रमाणे आमी एक KWH एक युनिट म्हणटाले आनी ते एक युनिटाचे इतले पयशे दॅट इंटू दॅट करून आमी बिल फारीक करताले. सडनली एक KVAH म्हणटा ते आयला ऑक्टोबरांतल्यान. तर हे KVAH बिलिंग म्हणटा तें कितें ताचें जर कारण पळयलें जाल्यार जी 30 सप्टेंबराची जी टॅरिफ ऑर्डर आसा तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्पोक्सपर्सनान एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी हें केलें तें आमकां टॅरिफ ऑर्डर आयिल्ली म्हणून केलें. आतां ऑर्डरीक KVAH बिलिंगाचेर एकच लायन आहा एक्चुअल ऑर्डरींत आनी ती लायन म्हणटा द कमिशन हॅज हावेवर एक्सेप्टेड द पेटिशनर्स प्रपोजल टू मूव टुवर्ड्स KVAH बेस्ड टॅरिफ फॉर HT and EHT कंज्युमर्स ओनली. बारीक जी लो टेन्शन म्हणून आमी जे म्हणटा पळय बारीक जी कनेक्शनां ताजे खातीर न्ही, फक्त हाय टेन्शन एक्स्ट्रा हाय टेन्शन म्हणजे व्हडले युनिट्स व्हडले फॅक्टरी. आणि लो टेन्शना बद्दल हाजो कांयच ना. सो बेसिकली कोण तरी फट उलयला की त्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी एक्शन घेतलं म्हणजे म्हणलां ते फट उलयला. कित्याक तेच ऑर्डरीच्या मुखार ताणें म्हणलां द पेटिशनर सबमिटेड पेटिशनर बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट that the commission in its tariff order dated 30th March 2021 directed the department to shift to KVA and KVAH based billing. अशी डिरेक्शन सबंध ऑर्डरीक खंयच ना. दिस इज अ बेसिक लाय. ती फट. तर त्या ऑर्डरी इतलें आशिल्लें
की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोवा सबमिट्स that in compliance to the directive of the commission, sorry, ते ऑर्डर इतले आशिल्ले की कमिशन हे करपाक सोदता मुखार तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितली तयारी आसा केव्हीएच बिलिंग करपाची हें सांगची म्हणून. आता ताची मागीर 31/30/22 पेटिशन आसा. And this petition is तातूंत जे आसा ते एक्चुअली व्हेरी रेलेवंट. तातूंत आमचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तेन्ना जो चीफ इंजिनियर आशिल्लो ताणें पेटिशना अंडर एफिडेविट बरोवन दिल्या की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोवा हॅज अराउंड 1 lakh LT कमर्शियल कंज्युमर्स and 5,000 LT industrial consumers. Some of the meters installed for these categories are capable of recording kWh reading only. kVH reading for all the consumers can be obtained once the old meters are replaced with smart meters. Hence, at this stage, it is not feasible for implementation of kVH based tariff for LT industrial and commercial categories. And here आम्ही स्मार्ट मीटर इन्स्टॉल करतले. आता स्मार्ट मीटर अजून सगळ्याकडे इन्स्टॉल जावना पण kVH बिलिंग ऑक्टोबरात सुरू जाऊ. So I claim that again this is illegal. तुम्ही म्हणता की तुम्ही स्मार्ट मीटर बसयतकीर करतले आणि तुम्हीच पयलीं करतात. कित्याक 22चेच पेटिशनांनी हे परते नोव्हेंबर 22 जेन्ना दुसरे पेटिशन हे केले तेन्ना ताणें सांगलां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट has been sanctioned so and so prepaid smart meters. Timelines for installation of all prepaid smart meters in March 2025. kVH based billing will be carried out for LT commercial and LT industrial after installation of smart meters. November 22. 13 June 24. This repetition. The tender for prepaid smart meters was published on so and so date and the tender is refloated, technical opening सगळे आसा. Timelines for installation of all prepaid smart meters as per scheme guidelines is March 25. The directives will be complied after installation of smart meters. Directives म्हणजे kVH based billing. 3 काय 4 फाटी तो म्हणटा की स्मार्ट मीटर बसयतकीर आमी हे करतले. JERC एक्सेप्ट करता पण सडनली ऑक्टोबराक कितें जाता कित्या खातीर सडनली लोकांचेर हे बर्डन. kVH बिलिंगान एनर्जी बिल डबल जालां. जे जाग्यार मनीस 1,000 फारीक करतालो तागेले एनर्जी बिल 2,000 जाला. इन एडिशन ताका ती पिनल चार्जीस लागता. इन एडिशन टॅरिफ वाडयला. सो हाचे खातीर 3 आनी 4,000चे बिल 11,000 जर जालें हाचे दिसपाना. पूण ही प्रत्येक गोष्ट जाचे खातीर बिल वाडल्या ती इल्लिगल आसा. आनी ही इल्लिगल कित्याक ती सांगता आनी हाणें चीफ इंजिनियरान तेन्ना स्मार्ट मीटर बसयतकीरच ह्या बिलिंग चेंज करतले कित्याक म्हणिल्लें कारणां. आणि हे पहिली कारणां डिपार्टमेंट कोणाकच सांगना कन्वे करता कोणाकडे. दॅट इज हे फटींगपणा. आज जे डिपार्टमेंटाक मिटर जितले इन्स्टॉल केल्ले आसा ते IS 13779 हे इंडियन स्टँडर्ड्सा प्रमाणे आसा आणि दुसरे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आसा IEC 62053-21. आता हे 2 स्टँडर्डा प्रमाणे मिटर सगळीकडे आसा. तर हे मिटर स्टँडर्डायज कित्या खातीर केल्ले आसा. These meters are standardized only for recording kWh. जे पयलींचे युनिट्स आशिल्ले kWh ते रिकॉर्ड करपा खातीर हे मिटर स्टँडर्डायज आसा. क्लियर बरयल्या की मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी मिटर्स टिपिकली कंटेन एडिशनल फंक्शन्स such as measurement of voltage, magnitude, current magnitude, power, frequency, power factor. हे सगळे स्मार्ट मीटर जे आहेत ते. However, the requirements of such functions are outside the scope of this document. IS चे डॉक्युमेंट आसा पर्टिक्युलर जो ते IS 13779 ताची स्कोपाक kWh सोडून आनी कांयच ना. सो ते मिटराचेर जर तुम्ही मॅक्सिमम डिमांड मेजर करतात, जर kVH मेजर करतात तर दीज मेजरमेंट्स आर इल्लिगल.
हे मेजरमेंट वापरून गव्हर्नमेंट बील करपाक शकना, कित्याक ते मिटर हे मेजरमेंटा खातीर स्टँडर्डायज ना. आनी डिपार्टमेंटाक हे भरपूर खबर आहा, ते लिपयतात. कित्याक आतां जे पळय स्मार्ट मिटर मागयल्या ते एज पर IS 16444 पार्ट 1 हे स्टँडर्डा अंडर जो मिटर येता ताजेर KVA मेजर करपाक जाता, मॅक्झिमम डिमांड मेजर करपाक जाता. पण आजवर इट इज नॉट नेग्लिजन्स, इट इज डेलिबरेट फटींगपणा. डिपार्टमेंट भरपूर जाणा की हे आमचे कडेन जे मिटर आसा ते रिकॉर्ड करपाक शकना, आनी ताणी एक पिटिशनां ते म्हणलाय बी की हे मिटर फक्त KWS रिकॉर्ड करपाक शकता. आनी इतलें आसून ते सेम मिटर लोकांची बिलां वाडोवपाक अशें वापरतात. सो ही इल्लेगॅलिटी खंयची जाल्या ते डायरेक्ट म्हणजे अशें की म्हणजे इतली फटींगपणा खंयचें सरकार आपल्याच सिटीजना कडेन करत अशें कोणें स्वप्नांतूय चिंतनाशिल्लो. ही फटींगपणां कित्या खातीर चल्ल्या हें तर एक व्हडलें कितें तरी कोडे. ही फटींगपणां आमच्या कोंतान चल्ल्या फक्त कशे भशेन हे स्मार्ट मिटर बसोवचे. स्मार्ट मिटर हो इश्यू जो आसा तो खूब लोकांनी काडला, खुबशे पॉयंट आमी एग्री जातात, पूण एक थोडे पॉयंट हांवूय मांडपाक सोदता. आतां आमी स्मार्ट मिटराची टेंडर जर पळयले, सुरवातच अशी आहा. टेंडर नंबर 94 सो एंड सो, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवांस मिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवायडर फॉर स्मार्ट प्रीपेड मिटरिंग. सेंट्रल इलेक्ट्रिकल ऑथॉरिटीन एप्रिल 26 मॅन्डेटरी प्रीपेड म्हणटा ते काडलं. प्रीपेड इज नो लॉंगर मॅन्डेटरी. इफ प्रीपेड इज नॉट मॅन्डेटरी, मागीर टेंडर प्रीपेड मिटरिंगाचो कसलो? सो टेंडराची सब्जेक्टाकच चूक आसा. वी डू नॉट वॉन्ट स्मार्ट प्रीपेड मिटरिंग. इफ एट ऑल वी वॉन्ट, इट हॅज टू बी स्मार्ट मिटरिंग. प्रीपेड शब्द आयलो हे पयलीं म्हळ्यार CA कोतान, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल ऑथॉरिटी कोतान, हे टेंडरच इलिगल जालें. दिस टेंडर इज बेसिकली रॉंग. प्रीपेड म्हणटा तो शब्द खंयच टेंडराक येवपाक शकना. ते खातीर आमची मागणी की हो टेंडर स्क्रॅप करचो. बरें, हे टेंडर स्क्रॅप करपा फाटल्यान इतलेंच ना, हे टेंडरा भितर इतली कन्फ्युजन आसा. हे टेंडरा प्रमाणे 4,81,000 4 लाख जवळ 7 लाख 7.5 लाख सुमार मिटरांनी सप्लाय करपाक जाय. कॉस्ट आसा 890 कोटी 11,97,000 कितें. आतां हातूंत क्लियर आसा की हे सप्लाय, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर along with smart meter box installation and service cable for consumers, DTs and feeders आणि कितें आसा. बेसिकली मिटर आसतलो, मिटर बॉक्स आसतले, केबल आसतले, हे सगळे ताणें दिवप. आज परिस्थिती अशी आहा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन स्टोरा मिटर ना. आज जर मनीस नवें कनेक्शन घेवपाक गेलो जाल्यार ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्मार्ट मिटर बसयता. खंयचो स्मार्ट मिटर? जो हे कॉन्ट्रॅक्टरान डिपार्टमेंटाक सप्लाय केला स्टोर. सो तो मिटर बसयता आसतना मिटर बॉक्स कंज्युमरान लायिल्ले आसतले, केबल कंज्युमर हाडटलो, बसोवपाचें काम लेबर डिपार्टमेंट करतलो आनी ताका पयशे सगळे मेळटले. हातूंत इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, कित्याक हातूंत कसलीच क्लॉज ना की बाबा ओन्ली सप्लाय म्हणून. दिस इज सप्लाय, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग. सो तो आता फक्त सप्लाय करता डिपार्टमेंटा मिटर. इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग डिपार्टमेंटा स्टाफ करतात. मिटर बॉक्स आणि केबल कंज्युमर हाडटात, पयशे देंवतात. हे कितें? तुम्ही मिटर कितें हाडलें? मुद्दाम डिपार्टमेंटान मिटर प्रोक्युअर करूं ना ह्या पिरियडाक. कित्या खातीर? तर हें करपाक मेळचें. सो ताका 890 कोटी कितले किकबॅक खबर ना. तातूंत आतां आनी किकबॅक सोदताय ताका फॅसिलिटेट करून की आमी सगळें काम करून दिता तुजें, तूं फक्त आमकां पयशे दी. हें कोण ताका सांगता हें सोदून काडपाची गरज आसा. सो जस्ट टेंडर स्क्रॅप करपाचो न्ही, हातूंत इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय.
हातूंत कोण इनवॉल्ड आहा, कोणाक फायद जाता, हें सीएमान इमिजिएटली करचें पडटलें. सीएम फक्त ते स्टेटमेंट काडटा, हे रिवर्स जातले ते रिवर्स जातले, ते कोता येवपाक रिवर्स जावपाकच जाय. इल्लिगल जे पिनल चार्जीस आहा, इल्लिगल जे केव्हीएच बिलिंग आहा, सगळें रिवर्स जावपाक जाय. एट द सेम टायम हाजे फाटल्यान कोणाली तकली आहा हें सोदून काडपाक जाय. ताका ख्यास्त जावपाकच जाय, नाजाल्यार बाकी ऑफिसर शिकपाना. कित्याक हे टेक्निकल मॅटर्स, हे फाल्यां असलेच कितें तरी आनी कोण करतलो आनी सामान्य मनशाक कशेंच कळपाना. केव्हीएच बिलिंग, डिमांड चार्जीस अशें म्हणलें की कोणाक कळत ना कितें तें. फाल्यां आपले डिस्कनेक्ट जातले म्हणून लोक व्हड बिलां फारीक करतात. परिस्थिती अशी आहे, लोकांचे जीव दिवपा परिस्थिती आयल्या बिलां पळयल्या. लायटच ना कांयच जालां, धंदो आनी कोण बस करतलो इतल्या बिलांनी. आनी हें सगळें करत आसतना जेन्ना 2021 JRC कमिशनान जेन्ना विचारिल्लें डिपार्टमेंटाक की तुमची तयारी कितें आसली म्हणून, जाल्यार डिपार्टमेंटान कसलेंच एक्शन घेवना. आनी आज डिपार्टमेंट सांगता की स्मार्ट मिटराक गरज कितें आसा तर तुमची बिलां कमी जावपाक, कितें तरी तुमी इक्विपमेंट बसोवप आनी ताजी बिलां कमी जातली अशें म्हणटात. जाल्यार हें अवेरनेस, बिलां कमी जावपाक कितें करपाक जाय, स्मार्ट मिटर कित्याक हाडची पडटलें, हें अवेरनेस डिपार्टमेंटान लास्ट 6 वर्सां कित्याक करूं ना. 21 साकून बिलां कमी करपाचें डिपार्टमेंटाची सायडीन हें आसा ती फकाणां. 10 ways to reduce electricity bills and to conserve electricity म्हणटात. Buying and using star-rated appliances. While using washing machine, use full load. Set your refrigerator to optimum cooling. Maintain AC temperature 24 degrees. असते keep your room well insulated. असते कित्याक हातूंत एक कडेन हें कित्याक ना की स्मार्ट मिटर आमी बसयतकीर बिल कमी जातलें म्हणून. आनी वयल्यान वेबसायट जर पळयली जाल्यार डिपार्टमेंट सांगता की युअर स्मार्ट मिटर पुट्स यू इन चार्ज, एक्युरेट बिलिंग, पे ओनली फॉर वॉट यू यूज. आनी दुसरे कडेन कितें म्हणटा की केव्हीएच बिलिंग म्हणल्यार KWH जो फॅक्टर आहा दॅट इज युजफूल पॉवर, ती पॉवर आमी यूज करतात. आनी तो डिफरन्स जो आसा बिटवीन KVH आनी KWH इज युजलेस पॉवर. ती एक्चुअली पॉवर खरेदीच आनी ती वेरियस टेक्निकल रिजना खातीर करंट वाडटा आनी ते KVH म्हणून येता. आतां ही टेक्निकल रिजन टॅकल करपा खातीर डिपार्टमेंट समर्थ आसपाक जाय. डिपार्टमेंट हाजेर कसलेंच काम करना. डिपार्टमेंट फक्त लोकांक बिल मारता आनी स्वता ते स्मार्ट मिटर हाडून पयशे खावपाक सोदता. हें म्हजें एलिगेशन. रिचार्ज एनी टायम एनीवेअर लायक मोबायल रिचार्जीस स्मार्ट मिटराची हें दिस इज नॉट द ट्रूथ. द ट्रूथ इज की डिपार्टमेंट तुमचो मिटर आपल्या ऑफिसाक वचून डिस्कनेक्ट करपाक शकता. जे आतां फिजिकली घरा कडेन येवन डिस्कनेक्ट करचो पडटा, कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार डिपार्टमेंट विदाउट डुईंग एनीथींग लोकांक कळची सुद्दां डिपार्टमेंट ऑफिसांतल्यान डिस्कनेक्ट करपाक शकतली. सो डिस्कनेक्ट एनी टायम एनीवेअर, रिचार्ज न्ही हें तशें आसपाक जाय. ट्रॅक युअर युजेज वाया मोबायल एप, हें न्ही, हें आमच्या घरांत कितें चल्लां हें ट्रॅक करपाक हे स्मार्ट मिटर यूज जातले. साद्यांतली सादी गजाल, लायट कशी वापरता हाजे वयल्यान ट्रॅक जाता की घरा कोण आसा काय ना. आतां हो डेटा जो मिटरांतल्यान डिपार्टमेंटाचे खंयच्या तरी सर्वराक फीड जातलो, तो डेटा जर हॅक जालो जाल्यार कोणाकय जर चोरपाक जाय जाल्यार ताका इजिली कळपाक शकता की हे घरांत एवरी डे खंयच्या वरांनी लोक घरा आसतात, खंयच्या टायमार लोक घरा नासतात. हे एक सिंपल हांव सांगता. बाकीचे कितलेशेच डेटा आमगेलो हॅक करून विकपाक मेळटा, डेटा वेगवेगळ्या कारणां खातीर यूज करपाक मेळटा. स्मार्ट मिटराचें तेंच एक कारण. आनी सेव एनर्जी एंड मनी हें लास्ट जातलें. आनी हांगा फक्त पे हायर बिल्स अशें आसपाक जाय. सो हे डिपार्टमेंटाचे जितले पळय हें आसा कर्तुबा आहा ती फक्त लोकांले बोल्सांतले पयशे रुलींग पॉलिटिशियना बोल्सांत कशें वचपाचे ही लूट. $890 कोटीचो स्कॅम. लोकांच्या बोल्सांतले पयशे कितले पयशे लोकांनी फारीक केल्या म्हाका खबर ना, पूण खंयच्याय डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान आज जर गेले तर लोकांले फक्त हाय बिलां कशी फारीक कशी आयल्या हें विचारपाकच लोकांची लायनी आसा डिपार्टमेंटान. तर हाजेर सरकारान इमिजिएट एक्शन घेवचें. इनफॅक्ट सत्ताधारी जो पक्ष हा ताच्या अध्यक्षानय बी हाजे बाबतींत उलयला पयर फाटीं. एक मंत्र्यानय बी हाजे बाबतींत आवाज काडला.
पूण तो आवाज काडपा पुरते मर्यादीत रावन कोता येना. आमी मागतात की ठोस कार्यवाही जावपा जाय, एक्शन जावपा जाय ह्या विशयाचेर. एक म्हळ्यार KVAH बिलिंग म्हणटे शूड बी स्टॉप फोर्थलिस्ट इमिजिएटली. आनी ताका आनी म्हळ्यार फाल्यां आनी पर म्हणटे ना, इमिजिएटली ते स्टॉप जावपा जाय. पिनल चार्जीस जे लोकां कडच्यान घेतला पळय ते इमिजिएट रिफंड करपा जाय आनी हाजे मुखार चार्ज करपा नजो. वॉट इज दीस पिनल चार्जीस? हे फक्त लोकांक लुबाडपाचे एक साधन सरकारालें. एक्चुअली आपोवन अपशरण म्हणटात. तुम्ही आयकलां आसतलें केन्ना आपोवन अपशरण म्हण. हे सरकारान केला, बरयलं तांणी JERC पिटिशन तांगेले पिटिशनर ते की हे सगळे लायटीचे जाग्यार घालपा खातीर म्हण ते पिटिशन केल्ले. ते वयल्यान लोक त्रासा पडला हांगा. पयलेच पेट्रोल म्हारग, गॅस म्हारग, तुका सगळें म्हारग जाला. भांगर घेनाक म्हणटात कित्याक भांगर म्हारग. आनी आतां लोकां परिस्थिती प्रायम मिनिस्टराक सांगचें पडटलें जशें भांगर घेनाक म्हणला तशें तुमी लायट बी वापरनाका हें सांगपाची परिस्थिती ह्या सरकारान हाडला. जनते खातीर सरकार, लोकांचें सरकार, लोकांच्या कल्याणा खातीर सरकार, अंत्योदय तत्वावयलें सरकार. आनी आज जर पळयलें जायत प्रत्येक बाबतीत ह्या सरकाराचे डबल इंजीन, वयली इंजीन आनी सकली इंजीन. गरीब जनतेक इतलो त्रास जाता की म्हाका दिसता की ह्या सरकारान कट्टे नाक बुडोवन जीव दिवपा जाय. ज्या तरेन हें सरकार चलता, ज्या तरेन सामान्य लोकांचे जीण तांणी हैराण करून दवरला सगळ्या बाबतीत, पेट्रोलाच्या बाबतीत, गॅसाच्या बाबतीत, आता लायटी बाबतीत. अरे पयलीं लोक मिठाकुटी आयला सामको रडटा आपल्या इतले पयशे मोडचे पडटा म्हण. लोकांनी बजेट उरता, पगार ह्या लेवलाचेर वाडना लोकांलो. पेट्रोल, गॅस, लायट हे सगळे जर वाडले जर जायत लोकांक आत्महत्या करची पडटली. जशे पयलीं शेतकरी आत्महत्या करताले महाराष्ट्रा भितर आनी बाकीच्या राज्यां भितर. आता जनरल पब्लिकेक आत्महत्या करची पडटली अशी परिस्थिती ह्या सरकारान हाडला. सो आमी मागतात ताबडतोब ह्याचे खातीर कोण जबाबदार आहा तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करून ताका उमकळोवपा जाय. आनी त्याच बरोबर KVAH बिलिंग स्टॉप, पिनल चार्जीस इमिजिएटली रिफंड करपाक, स्मार्ट मिटराचे टेंडर जे आहा ते फोर्थ इमिजिएटली ते कॅन्सल करपा जाय सरकारान. आनी आमकां कितें पयलीं आशिल्लें बरें मागीर आयलें नाका जाता. पयलें मिटर बरें आशिल्लें लोकांक, निदान लोकांक संवस्काय आशिल्ली. आतां हे स्मार्ट मिटर घालून लोकांची जीण तांणी हाल करून उडयला सामकें. सो कितें चलता तें तशेंच चलूं दी म्हणपाचें. आनी आमकां स्मार्ट जावपाचें ना. आमी आसले बरें पयलींचे जशें आशिल्ले पळय आमी सादे तशेंच बरें आमी. आमकां आनी स्मार्ट करनाका इतलीच ह्या सरकारा कडेन मागणी आसा. तुम्ही पळयतात GNH.